emergent spread of the vector-borne disease at foodborne jetty. Honorable MLA म्हाका काल इन्फॉर्म केले की दिस इज व्हेरी अर्जंट सिनारियो, सो अर्जंट मिटींग आमी कॉल आउट केली. सो ते आमच्या मदीं प्रेजेंट आसा आनी बाकीचे रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंटाचे ऑथॉरिटीज आयले. सो हांगा 2-3 गोष्टी आमी डिसायड केलो. फर्स्ट इज द कंटेनमेंट. करंट स्टेप्स कितें आसतले टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डिसीज. सेकंड थिंग इज अदर प्रिवेंटीव मेजर्स सच एज अवेरनेस एक्टिविटीज आमी कितें करतले. बोट ओनर्स जे आसा तांकां आनी लेबरर्स जे आसा तेंचे मदीं जे काम करता तेंच्या मदीं जे बेसीक सॅनिटेशन मेसेज पावपाक जाय. सो ताका लागून आमी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट केला. सो कन्सर्न डिपार्टमेंट दे विल एक्ट and within next week we are trying to schedule a joint site inspection with all the respective departments. आणि किती सांगला की तुम्ही तांकां किती चेक करपाक. फिशरीज डिपार्टमेंट बेसिकली दे आर हॅविंग द डेटा. दे जेटी ओनर्स जे आसा तेंचे कडेन जितले लेबरर्स एनरोल जाता सो तो डेटा तेंच्या कडेन आसता. सो आमी तांकां सांगला की सिमिलरली हो डेटा जो आसा ते यू शेअर इट विथ द कन्सर्न पंचायत एंड अदर लायन डिपार्टमेंट. सो तांकां जो आयडेंटिफाय आनी कंटेन करपाक बऱ्याक पडटलें. आणि सिमिलरली त्यांचा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जे नेक्सिटी जी आसा ती एड्रेस जावपाक वी हॅव शेड्यूल वन सायट इन्स्पेक्शन. आणि तांकां सांगला की तुमी तुमचे जे लोकल लॅट्रिन्स आणि टॉयलेट फॅसिलिटीज जे आसा ते बेसीक जे सोप्स आणि बाकीचे सॅनिटेशन रिक्वायरमेंट जे आसा ते तुमी फुलफील करात. FDA बी कितें FDA आमी आतां नेक्स्ट टायम फॉर द इन्स्पेक्शन ताका कॉल आउट करतले. डेंग्यू केसीस जाता, ल्हान कॉलरा जाला, डायरिया जाता. सो आतां हाती भायर गेला आनी म्हाका दिसता आतां सदांच आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट लायट घेता. सिरियस ना आमचे फुडबॉणा झेटीचे कित्याक जायते आतां ते टॉयलेटांचे कितल्यो ऑफ्स जाली. आतां हांव एसेंब्ली आसले अडेच क्रॉस जाली. एवरी टायम ते रिकॉर्डींग येता. 50 टॉयलेट प्रपोज केला, अंडर कन्सल्ट्रेशन, टेंडर जावपाक तेंच येता पूण फायनल डिसिजन जायना. सो तेका लागून आतां अर्जंट मिटींग घेतली आनी सिरियसली आतां फॉलोअप करपाक जाय. आतां डिप्युटी कलेक्टरांनी मिटींग घेतल्या ताका थँक्यू म्हणटा कित्याक अर्जंटली घेतली आनी सोंपट्याक आपयलें. आनी आतां कितें मेन थिंगा सॅनिटेशना प्रॉब्लम आहा आनीक थिंगा स्टॉल्स आहाय, शॉप्स आहाय, तेंचे कितको जेवणाचें कितें आहा तें कोणाक कांय खबर ना. ताका लागून मांडे ना ट्युजडे एक इन्स्पेक्शन जालां जॉयंट सोगळे डिपार्टमेंटा हाडून. आतां थिंगा वेरीफाय जातलें थिंगा शॉप्सांचें तेंगे बांदता तें प्लस तेंचे बोटीचे बांदतात तेंय थिंगा सॅम्पल तेंय चॅक करता म्हणलें तेमी. कित्याक आतां घोड आनी वाडपाक शकता कित्याक तेंचे 6 डेंग्यू म्हणल्यार लिमीट आतां अजून एक्झॅक्ट कितले ते आमकां मेळना पूण रुमर्स आहा मोर दॅन 50 म्हणून. प्रायवेट हॉस्पिटलांत गेलो हांवें, प्रायवेट डॉक्टर ट्रीट करताय. सो जे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर ती रिकॉर्ड मेळटा, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टांत त्यो रिकॉर्ड मेळटा, हेर आमकां मेळना. सो आतां म्हाका दिसता आतां हे सिरियसली घेवपाक जाय. आमचे डिपार्टमेंट तेजे भाशेन आमचे ट्रॉलर्स ओनरांनी तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा भितर हायजीन दवरपाक. सो आतां म्हाका दिसता तेजे लिस्टूय काडले आमचो डॉक्टर प्रायमरी हेल्थ सेंटर बाळ्ळी तें लिस्टूय मारला आनी सोगळ्यांचे ते रिकॉर्ड आहा तेंका नोटीसूय धाडले. ते सद्या कितली केसी आहाय ती जेटी थिंगा मॅस जाल्लो आहा. फाटी पासून आमी गेल्ले ते सायडीची गेल्ले ती आतां न्यू पासून बांदल्या ती ते जेटीचे थिंगा तेंगे डिंकी आसतात आनी नेटां बॉक्सां थिंगा फिशींग एक्टिविटीज कांयच यूज जायना. ह्यो तेजे प्रायवेट अशें जाल्ल्यो आहाय. प्लस थिंगा भायर आनी ज्यो बोटी आहाय त्यो यूज ना पिड्यार जाल्यो. तेका गैरांत वचना. जायत पावटी तेंगे नोटीस काडल्या ते काडपाक तेय ते काडना. तशें स्पेस यूज करतात. आतां पासून थिंग गेलो जाल्यार धाकटे रस्त्याचेर डिंकी आसतली. डायरेक्टरान थिंग सायटीर येवपाक जाय, चोवपाक जाय कितें आसा सिट्युएशन कितें तें. आतां सांगलें ते भाशेन ती जेटी आतां इनॉग्रेट जाल्ली ना. कितल्यो वचता कित्याक जायना ती यूजू जायना. थिंगा बांदलो कित्याक इतले पयशे मोडून. सो आतां अकॉर्डिंग डिमांड करता आतां नेक्स्ट इन्स्पेक्शन आहा न्हू डिप्युटी कलेक्टराकूय सांगता, डायरेक्टरा नाका मिनिस्टरा थिंगा हाड म्हण सायटीचे तेंका प्लेस सो हे इफेक्ट तेका जायना. लेबर त्या लेबराक प्लस थिंग सायडीन वाडे आहाय. And that's why we are very confident. We have proposed at both levels, both in Mobar and Veli, the concerned panchayats have to take the fortnightly meeting, record in the minutes of their meeting what is and express their grave concern and move the government through the block development officer and deputy director panchayat to use the necessary act to draft certain bylaws, because panchayat also have to exercise their power there. Deputy Collector Mr. Barve has conducted this meeting because that was our petition that unless a joint meeting is held, it will be very difficult to take stock of the situation. We have also written, Goa can also written to doctor to conduct a site inspection. Now these letters we had issued on Monday itself.
Now, today we have brought to the notice of Deputy Collector, and many of the officers who are in this meeting today are all new. This is going on for last 8 years, and Goa Can has been involved in a series of inspections, series of meetings here, and all the minutes. That's why we have requested the minutes which and all the files which are in SDM 1 should be transferred here, so the record will be there. We have today highlighted certain infrastructure issues and certain management issues. Till today, the Fisheries Department has not taken responsibility as they should of that jetty. That jetty has got two parts, the old jetty and the new jetty. If the new jetty is not structurally fit, it should be not declared as a jetty. It can be used as a storage place, but appropriately then vector-borne disease prevention has to be done. Secondly, there is a joint management committee for that jetty. Now, we are saying that all the boat owners societies, 3 boat owners societies are there, federation, they have to be involved in all this process. And they have to be taken into confidence. Because today we are facing with a new problem. It is not just vector-borne disease, it is also other health-related issues which are linked to consumption of food and water. Requisition more help to take up this campaign. Because see, we have always been raising a fundamental issue. The primary health center at Bali cannot handle this Kudbana jetty and industrial estate at Kungoli. This is beyond their capacity. And we have petitioned the government repeatedly. The time has come now that both GIDC and Fisheries Department have to put their own personnel to manage this. This thing of holding the awareness camps with the boat owner, etc., that is an ongoing thing. Site inspection is to see if the toilets are there, you get pollution control board person to be present there, Sulabh person should be present there. On the spot we will verify, has he taken charge of those toilets? Okay, because all the Margaon toilets they are dealing with. They have renovated, everything has been done. So, Sulabh, pollution control board, okay, FDA. So let them come, even if the shops are closed, there is no problem. We will photograph it. We will clearly see how many shops are there and record the data. See, ultimately it is about infrastructure. So, when काल inspection केलो न्हू कावेलोसी तेन्ना तुम कितें मेळ्ळो? See, there's the waterborne. उदक सारकें ना. See, what is this diarrhea is because of the water. So, आमकां find out जाला थिंगा उदक ना. ते टँकरान हाडे उदक आनी कसले टँकर? बोटीचे धाडपाक जावं थिंगा रांदपाक. But potable येत ते खंयचे? Are they tankers are really bringing clean water or contaminated water? That is also another question. So that all those things I mean, we will take strict action so that this kind of things will not happen. Mosquito breeding bhi daadinga. See, Ami as a panchayat, we are doing on our own. Even today evening, we will do some places. We do on our own. But also what is important, see, labor mullar kite, labor mullar employee. You cannot just treat them; they are migrants. हे तेमगेले सारके मेन म्हणटा नुस्तें धरपी तेंचे हायजीन चोवपा जाय तुमी ते खंय टॉयलेट कोत्ताय तेंका उदक क्लीन उदक मेळटा तेंका उदक बरें मेळटा जेवण मेळटा तेका टॉयलेटान वयता थिंगा जेटी क्लीन आहा टॉयलेट दीज आर ऑल आर कनेक्टेड इट इज नॉट वन वे इट इज ऑल कनेक्टेड आय एम हॅपी बिकॉज एज MLA एंड कलेक्टर हॅव सेड बाबा डेटा जावं कोण कोणाक कितें खबर ना जेन्ना हे कॉलेरा म्हणटाय ती तुगेली डायरिया इट इज वॉटर बोर्न सो आयज तेंगे ते रांदताय तें चोवपा जाय कित्याक एक तरी उदक कंटेमिनेटेड आसा तो सगळे सीक जाले सो अशें कितें जाता सो हेजेरी FDAन येवन तांकां बाबा आतां पळय कोवीड टायमार कितें करताले सगळे प्रोटोकॉल फॉलो करताले हात धुयताले साबण उजार करताले टॉयलेटान गेले जाल्यार टॉयलेट हॅज टू बी क्लीन कितें एकटो तरी बरो ना जाल्यार टॉयलेट तरी साफ ना जाल्यार सगळें जाता सो I think with this collector have assured us that he will have periodically inspection and we are ready to cooperate. Please, it is not misunderstood that we are against somebody. आमगेलो गांव सांबाळपा जायो आमगेले गांवांत कोणी मेलो नाका मलेरिया डेंगू जाता ती आमी जाणाय